बुधवारा रातीक वेळी बांयत पडिल्ल्या बिबट्याक रान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भायर काढलो। आरएफओ प्रकाश नायक हांच्या सयत रान विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रातच्या 2 वरांचेर बिबट्याची सुटका केली। RDX ब्युरो रिपोर्ट। You come here, then you go there. No, you go there, I'll show you. Inside? Yeah, you go there. Going in. Wait, Daniel. Rope. Yeah. Okay, now must be out. Yeah, take this, wait, take this rope. Take this rope. No. Turn it. रान खात्याच्या दक्षिण गोंयच्या पंगडान बुधवारा उसरा रातीक बांयत पडिल्ल्या बिबट्याक सोडयलो। मडगांवच्या मोबायल स्क्वॉडाक उसरा रातीक बिबटो बांयत पडिल्लो आसा म्हूण कॉल आयिल्लें। आरएफओ प्रकाश नायक, रानरक्षक समर्थ नायक, गुरुप्रसाद विर्डीकर, सज्जन जुवेकर, नवजीवन नायक, जानू वेळी बचाव करपी बेन हिलांतांव, जुलियो क्वाद्रूस आनी ड्रायव्हर जोकीन हांचो बचाव कार्यांत रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यां बरोबर म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो। DCFच्या देखरेखी खाला आनी मार्गदर्शना खाला वाटायल्या उपरांत बिबट्याक ताच्या सैमीक रावपाच्या सुवातेर उसरा रातीक सुमार 2 वरांचेर सोडलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।